हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. परतून देवान आमकां ह्या स्वातेचेर जमयला म्हणून देवाक आर्गां दिवया. आमचे दोन्ही दोळे बंद करूया आणि देवाक वाखाणणी दिवया ह्या वेळार. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ हालेलुया, 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 हालेलुया. जेसू, जेसू, जेसू. वेळार भोव पवित्र आत्मो देवय तुजो, भोव पवित्र आत्मो देवय जेसू. ह्या वेळार भोव पवित्र आत्मो येव, ह्या भोव पवित्र आत्मो येव ह्या वेळार. सोमे जेजू जितली जाणां म्हजी भयणी भावां आयकतात सोमे जेजू दोन हेकलेचेर भोव पवित्र आत्मो येवंक, भोव पवित्र आत्मो येवंक सोमे जेजू. भोव पवित्र आत्मो येवंक ह्या वेळार तेंचे तकले पासून, तकलेच्या केंसा पासून पांयाच्या नाखशे ताका भोव पवित्र आत्म्यान बरो. ह्याच वेळार सगळीं जाणां व्हडल्यान वाखाणी दिवया ह्या वेळार. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक नमान बरी म्हणया. नमान बरी गुरबीन बोलले. सर्वेस्व देव तुजे थंय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बागेन मोरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता होशे चॅप्टर 4 वर्स 6. मनशांक लागीं गिन्यान ना देखून मनशा म्हज्या लागसून पयस आसा. मनशांक गिन्यान ना देखून मनशा म्हज्या लागसून पयस आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिराकाचें पुस्तक पयलो अभिसूर पयली वस आमकां सांगता सगळें गिन्यान देवा लागीं आसा. आनी नवी वस आमकां सांगता जो कोण तेचे लागीं मागता आनी जो कोण तेची भिरांत धरता तेका तो अशेंच दिता. हालेलुया. होशेचें पुस्तक आमकां सांगता मनशां म्हजी भुरगीं गिन्यानाक लागून म्हजे कडसून पयस आसा. देवा लागीं मागोया आज गिन्यान, देवाची गिन्यान, देवाची गिन्यान. ह्या वेळार परतून एक पावट आमचे दोळेपण करुया. परतून आमी एक पावट दोळेपण करुया आनी व्हडल्यान वाखाणणी दिवया. जेजू म्हाका तुजें गिन्यान दी म्हणून, देवा म्हाका तुजें गिन्यान दी म्हणून. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ जेजू, 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 जेजू. तुजो भोव पवित्र आत्मो येवंक, तुजो भोव पवित्र आत्मो येवंक ह्या वेळार. भोव पवित्र आत्मो येवंक ह्या वेळार. भोव पवित्र आत्मो येवंक. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आजचो सब्जेक्ट जावन आसा स्तोत्र. साम चॅप्टर 34 वर्स 8. साम चॅप्टर 34 वर्स 8. हालेलुया. वाचून दाखयता तुमकां. चाकून घेयात आनी पळयात. कितें सांगता देव? चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ आनी गोड. प्रेज द लॉर्ड. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ आनी गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी, वा तेचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. हाची उतरां बरी आसा. चाकून घेयात आनी पळयात. हालेलुया. टेस्ट करात आनी उपरांत पळयात. दोन उतरां इम्पॉर्टंट आसात. चाकून घेयात, ओके, टेस्ट करात आनी पळयात. प्रेज द लॉर्ड. जस्ट एक्झाम्पल घेयात. आमी खंयच्या हॉटेलान वयता आनी हॉटेलान गेले उपरांत आमी ते हॉटेलांतली टेस्ट घेता, जेवणाची टेस्ट घेता. आनी टेस्ट घेतल्या उपरांत आमकां ती सजमता तें हॉटेल कशें आसा, तेचें जेवण कशें आसा, तेची क्वॉलिटी कशी आसा. सारकें न्हू? हय. आनी आमी कितें करता? आमी आमच्या फ्रेंडांक करीत करता त्या हॉटेलान तूं वच वा त्या जेवणाक थंय तूं जेवणाक वच आनी थंय तुका बरें फूड मेळटलें वा थंय तुका बरें जेवण मेळटलें. वय वा ना? पूण पयलीं ही फूड टेस्ट आमकां घेवची ही गरजेची. जेता काय तूं टेस्ट घेयनाय तूं दुसऱ्याक सांगूंक जायना ती टेस्ट कशी आसा ती. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां दावीद राजा बरो सांगता. हें उतर दावीद राजान बरयलां. आनी दावीद राजा आमकां बरो सांगता. दावीद राजा म्हणटा चाकून घे आनी पळय. कित्याक दावीद राजा म्हणटा हांवें चाकून घेतला. ओके.
दावीद राजा कितें म्हणटा पळय, हांवें चाखून घेतला देखून तूं चाख. देव इनवायट करता, देव आपयता. देवान दाविदाक आपयलो, दावीद राजाक आपयलो. दावीद राजान तेचो मोग चाखलो आनी उपरांत दावीद राजा म्हटलो, हांवें चाखला देखून तुमकां सांगता कितलो बरो आसा तो. येयात आनी पळयात. जायतीं जाणां मोगाच्या बामणेनो म्हाका देव जाणा, म्हाका देव जाणा आनी हांव देवाक सजमता. हितून चड डिफरंट आसा. जायतीं जाणां भावां भयणां देवाक जाणा. म्हाकाय एक दीस देव जाणा आसलो, म्हाकाय देव एक दीस खबर आसलो, हय म्हाका देव जाणा. हांवूय त्याच हितून आसलो, हय म्हाका देव जाणा. म्हाका मम्मीन शिकयला, डॅडीन शिकयला ह्यो जेजू म्हणून हांव तेच्या फाटसून आसा. पूण ज्या वेळार तूं सजमोन घेता त्या वेळार तूं वेगळी सृश्टी जाता, वेगळी रचना जाता. हालेलुया, हालेलुया. जेता कांयच हांवें चाखून घेवंक ना, हांवें म्हज्या देवाक चाखून घेवंक ना, हांवें टेस्ट करूंक ना. तेता कांयच म्हाका अनुभव नसलो देवाचो, म्हाका तेचो ठाव नसलो. ज्या वेळार हांवें तेचो अनुभव घेतलो, हांवें ते चाखून पळयलो, ओह अमेझींग. सगळीं जाणां म्हणटात, अरे कितें सगळें सोडून तुमी देवाच्या फाटल्यान वयतात. आमी चाखला देखून तुमकां सांगता, तुमी चाखून पळयात. ज्या वेळार तुमकां चाखतल्यात तुमी देवाक जाणा, पूण ज्या वेळार तुमी देवाक सजमतल्यात त्या वेळार तुमी नवी रचना जातात. कित्याक तेची गोडसाण आनी तेची रूच वेगळीच, तेचे भाशेन कोणाची रूच ना. देखून दावीद राजा म्हणटा, चाखून पळयात आनी घेयात. हालेलुया, हालेलुया. जेता काय तूं खंयची वस्त चाखनाय तुका तेची टेस्ट येयना. तुका पयल्या सुवातेर थंय त्या वस्तू लागीं वचचें लागता, ती वस्त तुका चाखूची लागता आनी उपरांत तुका सजमता तितून कितलें बरें आसा तें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून दावीद राजा म्हणटा, हांवें चाखला न्हू, हांवें पळयला तो देव कितलो बरो तो, हांवें चाखून पळयला तो देव कितलो बरो तो. देखून हांव तुमकां सांगता तो देव कितलो बरो तो. देखून हांव तुमकां सांगता देव कितलो बरो तो. दावीद राजाची जर तुवें जिवितांत पळयलें जाल्यार, दावीद राजाच्या जिवितांत तुवें जर नजर मारली जाल्यार दावीदाक देवाचे आपावणें तरुणाईपणांत मेवलेलें. ज्या वेळार तो यंग भुरगो आसलो, यूथ भुरगो आसलो, त्या वेळार दावीदाक ताचे देवाचे आपावणें मेवलें आनी दावीदान तेचो मोग चाखलो. ज्या वेळार दावीदान तेचो मोग चाखलो, दावीदाक आनीक कोणाच्या मोगाची गरज पडोंक ना. देखून दावीद राजा म्हणटा, म्हाका देवाच्या मंदिरान बसयात आनी हांव रात दीस थंयच बसून रावतलो. देवाच्या मंदिरान जो बसता तो मनीस भागी. हालेलुया. दावीद राजा खरोच एक बरो मनीस जावन गेलो. तेणी आपलो सगळो विश्वास देवाचेर थेयलो, सगळो आपली बडाय, सगळी आपली ओडविकाय देवाचेर थेयली आनी वेगवेगळ्या उतरान जशी तेका गोडसाण मेवली तशी ताणें देवाक दिली, तशी तेणी दुसऱ्यांक दिली. बऱ्या भाशेन तेणी देवाक स्तोत्रां गायली. देखून दावीद राजा म्हणटा, हांवें चाखून पळयला म्हज्या देवाक, देखून तुवें चाख. दावीद राजाक चड कठिनाई येयली, दावीद राजाक चड प्रॉब्लेम्स येताले, दावीद राजाक चड कश्ट येताले, तरी पासून ताणें विश्वास हालोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक विश्वास हालोवंक ना? कित्याक तेच्या जिबेन जेजू क्रिस्ताची देवाची चव आसली. आयज तुमचे जिबेन आनी तुज्या आत्म्यान जर जेजू क्रिस्ताची चव आसा, तुज्या देवाची चव आसा, तुका कसली भिरांत ना. दावीद राजा म्हणटा, प्रॉब्लेम्स येतलेच, अडखळी येतल्यो, कश्टही येतलीच, पूण हर एक कश्टांसून भायर काडटलो तुजो देव जावन आसा. तेका चाखून पळया. ज्या वेळार तूं तेका चाखतले तेची गोडसाण तुजे भितर रावतली आनी तेची गोडसाण तुजे भितर रावल्या उपरांत तुका जाय ते तुमी करूंक जातले. कित्याक तुज्या खंयच्याय परिस्थितीन, खंयच्याय अडचणीन, खंयच्याय कश्टान तुवें तेका चाखून पळयलाय जाल्यार तेची टेस्ट तुका खबर आसा, तेची गोडसाणीचे खबर आसा. देखून देव म्हणटा, चाखून पळयात म्हाका आनी हांव कितलो बरो ते तुमकां सजमतलें. हालेलुया, हालेलुया. जर तुमी पळयल्यात 1 Samuel chapter 20-21, 1 Samuel chapter 20 and 21, chapter 20 full
चॅप्टर वाचात 21 तुम्ही 1 to 15 ताकायत वाचात. ह्या हेतून दावीद राजान ही उतरां घातल्या. ज्या वेळार साऊल राजा दाविदाक मारूंक सोदतालो, जेन्ना साऊल राजा दाविदाक मारूंक सोदतालो आनी तेका भियोन दावीद राजा येवन एका यादनिका लागीं गेलो आनी इतलो तो कश्टान आसलो, इतलो भिरांतीन आसलो. ज्या वेळार तेच्या फ्रेंडान म्हटल्यार सावलाच्या चेड्यांत, सावल्याच्या भुरग्यान तेका सांगलें म्हजो बापूय तुका मारूंक सोदता. तो एक भिरांतीन भरलो. दावीद राजा भिरांतीन मारलो. साऊल म्हाका मारूंक सोदता म्हटल्यार तो भिरांतीन भरलो. आयज आमच्या जिवितांत जायते प्रॉब्लेम्स येतात. आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात. आमकां कोण तरी एक खंयचो तरी वेळ येता ज्या वेळार आमकां दिसता ह्या वेळार हांव आतां मरतलो, ह्या वेळार आतां हांव म्हजें जिवीत सरतलें, ह्या वेळार हांव नाच जातलो. त्या वेळार तूं धांवताय धांवताय धांवताय. दावीद राजा त्याच भाशेन धांवलो आनी यादनिकाशी गेलो आनी यादनिकाशी वचोन तो उपाशी आसलो. देखून तेणी म्हटलें म्हाका कितें तरी खावंक दी. ज्या वेळार यादनिकान दाविदाक पळयलें आनी म्हटलें तूं हूंय कसो, तर त्या वेळार दाविदान म्हटलें म्हाका सावलान धाडला. कित्याक तर एका बऱ्या कसल्या तरी कामाक लागून, खंयसल्या तरी बऱ्या मिशनाक लागून, देखून हांव तुज्या लागीं येयला. तो फटींग मारलें कित्याक तेका भिरांत दिसली आनी कोणूय म्हाजें नांव साऊल लागीं सांगात जाल्यार म्हाका साऊल येवन म्हाका मारतलो. तेच्या भिरांत आसली तेच्या मनांत. देखून तेणी यादनिकाक तशें म्हटलें. यादनिकाक लागीं विचारलें तुज्या लागीं कितें खावंक आसा? म्हाका चड भूक लागल्या, तुज्या लागीं कितें खावंक आसा? यादनिकान म्हटलें म्हज्या लागीं कांय ना आसा, पूण 5 उंडे आसात, पूण ते पवित्र उंडे आसात. दावीद राजान म्हटलें म्हाका दी, म्हाका ते उंडे दी. कित्याक एक भुकेल्लेला तो. कित्याक देवाच्या उंड्या परस, देवाच्या मासा परस आनी खंयचेच मास तुमकां श्रेश्ठ ना आनी खंयचेच तुमकां टेस्ट बरी ना आसा. देखून जे कितें 5 उंडे मेवले ते 5 उंडे दावीद राजान खाल्ले आनी थिंगासून भायर सरलो आनी राजा आकिशी लागीं पावलो आनी राजा आकिशी लागो पावतकूच तेच्या शिपायांनी तेका वळखले आनी ज्या वेळार तेच्या शिपायांनी वळखले त्या वेळार तेचे शिपाई म्हणून ह्यो दावीद राजा न्हू, हेचीच लोकां स्तुती करताले न्हू. सावलान 1000 मारल्यान आनी दावीद राजान 10,000 मारल्यान तो ह्योच न्हू. हे आयकतकूच दावीद राजा भियेलो आनी त्या वेळार तिने पिशेपणाची सोंग घेतली. आपूण पिसो आसा म्हणून लाल आपल्या दाडी वरसून खाला घातली. आपूण पिश्या भाशेन तेणी सोंग केलें. आपूण पिसो आसा अशें तेणी दाखयलें आनी तेतूनसून ह्या सगळ्यासून देवान तेका वाटायलें. ह्या सगळ्या वेळांसून देवान तेका वाटायलें. ही जी सिच्युएशन्स आसली ह्या सिच्युएशनसून देवान तेका भायर काडलें. देखून दावीद राजा म्हणटा चाखून पळयात आनी घेयात. चाखून पळयात देव कितलो बरो तो. हालेलुया हालेलुया. ज्या ताकायत मोगाच्या बापायनान हांवें चाखोंक नसलें, म्हाकाय सजमोंक नसलें देव कितलो बरो तो. हांवूय म्हाज्या लायफान आसलें, म्हजी एक लायफ आसली आनी हांव म्हणटालो हीच लायफ बरी आसा. म्हजी एक फॅमिली आसली आनी हांव म्हणटालो हीच म्हजी फॅमिली बरी आसा. पूण ज्या वेळार तूं जेजूक चाखताय आनी ज्या वेळार तूं जेजूक घेताय ना तेच्या परस तुजे फॅमिली जगा परस आनी एक कोण तरी आसा आनी तेका चाखून घेवंक म्हटल्यार एक अमेझिंग. ज्या वेळार तूं तेका चाखून घेताय, ज्या वेळार तूं तेका पळयताय तेच्या भाशेन कोण ना. देखून दावीद राजा म्हणटा चाखून पळयात आनी घेयात. तो विश्वासी देव म्हणून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 35 verse 39. First John chapter 35 verse 39. पळयात कितें सांगता तें देवाचें उतर. दुसरे दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिश्य सांगाताक नव्यान थंय आयलो आनी जेजू चलता तें तांणी देखलो आनी म्हटलें ओ पळयात देवाचो मेंढरो.
ही ताची उतरां आयकून ते दोगेय शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळून आनी आपणाक फाटल्यान येतात ते पळोवन जेजून तांकां म्हटलें, तुमकां कितें जाय? ताणें तांकां म्हटलें, राबी म्हटल्यार गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें ताका म्हटलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी रावता ती स्वात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताच्याशी रावले. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक दीस मोगाच्या बाबेनान जुवांवाचे शीस, ज्या वेळार जुवांवाचे शीस जुवा सांगताक आसले त्या वेळार जुवान म्हटलें, तो पळय देवाचो मेंढरो, तो पळय देवाचो मेंढरो. आनी ज्या वेळार ही उतरां उलयली त्या वेळार ते दोगूय जाण शीस जेजूच्या फाटल्यान गेले. आनी जेजूच्या फाटल्यान येवन त्यांनी पयलो जेजूक सवाल केलो, राबी गुरुजी, तूं खंय रावताय? हालेलुया, राबी गुरुजी, तूं खंय रावताय? पयलो क्वेश्चन. जेजून म्हटलें, पळय हांव देवाचो गडे पूत आसतलो, पूण तूं ये आनी पळय हांव खंय रावता तो. तूं ये आनी टेस्ट कर म्हाका हांव खंय आसा तो. तूं ये आनी पळय हांव कितें आसा, तूं टेस्ट कर म्हाका. तूं ये आनी हांव खंय रावता, तूं खंयच्या सुवातेर रावता तो पळय. आनी ज्या वेळार ते तेच्या फाटल्यान गेले त्या दिसांतल्यान मोगाच्या भाव भयणांनो ते तेच्याशी रावले. हालेलुया, हालेलुया. तो देवाचो पूत आसलो तरी पासून मोगाच्या भाव भयणांनो एक सादे जिवितान तो चलतालो, एक सादे जिवितान तो चलतालो. लूक चॅप्टर 9:58 आमकां सांगता, लुकाचो 9:58 आमकां सांगता, जेजून जाप दिली, कोल्याक ढोली आसात, वारावेल्या सुकण्यांक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली ठेवूंक खंयच जागो ना आसा. पळयात कितली मोवाळ खायची उतरां. कोल्याक ढोली आसात, सुकण्यांक गोरटी आसात, पूण ज्या देवान रचला, अख्खो संवसार रचला, ज्या देवान कोल्ल्यांक रचला, ज्या देवान वाऱ्याक रचला, ज्या देवान सुकण्यांक रचला, त्या देवाक ते दर एकल्याक जागा आसा, पूण देवाच्या पुताक रावंक सुवात ना. ज्या देवान रचला, ज्या देवान घडला तेकाच रावंक सुवात ना. कोणा पासो सुवात ना? तुज्या पासो. आयज जेजू सोदता तुज्या काळजान आपले बिराड करूं. पूण आयज आमी कितें करता? म्हाका कांय नसो तेचे, म्हाका कांय फरक पडना, तो खंय रावो वा ना रावचो. आयज कितलीं जाणां म्हजी भाव भयणां आज जेजूक आमच्या काळजाच्या भायर दवरता. आयज कितलीं जाणां म्हजी भाव भयणां जेजूक आयज काळजाच्या भायर दवरता. रेव्हलेशन सांगता, यो पळय हांव दाराच्या उमऱ्याचेर आसा आनी हांव दारार मारता. जो कोण म्हाका आपलो ताळो आयकोन दार उगडटा ताचे लागीं हांव येतलो, बसतलो आनी जेवतलो. आयज कितलीं जाणां आमी टेस्ट करता, कितलीं जाणां आमी देवाक टेस्ट करता. आयज कितलीं जाणां नाका तें आमी टेस्ट करूंक रेडी आसा, वायट तें आमी टेस्ट करूंक रेडी आसा, बियर टेस्ट करूंक रेडी आसा, सोरो टेस्ट करूंक रेडी आसा, पूण जेजूची रगत आनी मांस आमी टेस्ट ना. तें आमी टेस्ट करना आनी तें आमी टेस्ट करूंक सोदना. आयज जाय तें आमकां आमी टेस्ट करूंक जाता, आयज जाय तें आमी टेस्ट करता, पूण जेजूची उतरां आमकां टेस्ट केलेली नाका. कित्याक? तूं ये आनी पळयात. आयज आमी सोऱ्याचो ग्लास घेवन बसता, आयज आमी बियरचो ग्लास घेवन बसता आनी व्हडपणान एकामेकाक सांगता, हांव इतलो सोरो पियेता, हांव तितलो सोरो पियेता, हांव इतलो आयज हांवें इतलो क्वॉर्टर मारला, आयज हांवें तितले सोरो पियेला. व्हडपणान सांगता, आयज हांव तेच्या वांगडा बसलेलो सोऱ्या, आयज तेच्या वांगडा बसलेलो. मोगाच्या बाबयनान ही टेस्ट न्हू. तुज्या वेळार जेजूक घेताय ती टेस्ट तुका सोऱ्यार मेवना. देखून देव म्हणटा, म्हजे लागीं ये आनी पळय हांव कितलो बरो तो. म्हजे लागीं ये, म्हजे लागीं ज्या ताकाय तूं येयना त्या ताकाय तुका समजचें ना हांव कितलो बरो तो. हालेलुया, हालेलुया.
कित्याक मोगाच्या बाबीनानू देव जेजू डायरेक्टली म्हणटा कोल्याक रावंक पिराड आसा, सुकण्यांक रावंक घरटी आसा, पूण देवाच्या पुताक तकली टेकोवन पासून सुवात ना. देव सोदता तुज्या घरांत येवन रावंक आनी तूं ताका भायर घालयताय. हालेलुया. कित्याक देव म्हे स्वातीचेर केन्नाच रावना. देव पवित्र आनी ताका पवित्र स्वाद जाय. आनी ज्या ताकाय तूं तुकाच पवित्र करनाय त्या ताकाय देव थंय रावना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक देवाचो पूत आसून ताका रावंक स्वाद ना. लूक चॅप्टर 2 वर्स 12. आनी तुमकां कोणाहीच फाळक्यांनी गुंडाळलेलो आनी खावणेन न्हिदलेलो एक बाळक मेवतलो. पळय, ज्या वेळार खंयचेय भुरगें जल्माक येता एका पाळण्यान, बऱ्या कापसाच्या पाळण्यान जल्माक येता. तेची मम्मी, तेचे डॉक्टर्स वा नर्स ताका एका बऱ्या फाड्यान ताका लेपतात, बऱ्या फाड्यान ताका गुंडाळतात. तेची मम्मी तेचो बरो परामर्श करता. तेची सोयरी दायरी बऱ्या हॉस्पिटलान ताका घालतात. कित्याक? ताका बरें तें मेळो. पूण तुजो जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका खोशी मेळोवच्या पासत, तूं आनी हांव खुशाल रावच्या पासत आपूण एका खावणेन जल्माक येयलो. आपूण एका गोरवाच्या गोठ्यान जल्माक येयलो. आपूण एका घाणीन जल्माक येयलो. कित्याक तुवें भांगाराच्या घरांत रावंक जाय म्हणून. जे देवान तुका आपल्या भांगाराच्या घरांत दवरल्या त्याच देवाक आमी विसारता. त्याच देवाक आमी विसारता. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्याच देवाक आमी विसारता. एक पावट जुवावाचो 6वो वेसूर, जुवावाचो 6वो वेसूर 66, 67 आनी 68 वर. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 66, 67 आनी 68. ते कितें मेळटा पळोवया. ह्या उपरांत ताच्या शिश्यांतले जायते जाण ताच्या फाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोवना जालें. जेजून 12 जाणांक म्हटले, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेताल्या? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. हालेलुया. ज्या वेळार जेजून म्हटले, म्हजो कोण म्हजें मांस खायना आनी जे कोण म्हजे रागात पियना ताका सासणीक जिवीत ना. आनी ही उतरां आयकोन जे जेजू सांगाताक जायते शीस आसले ते ताका सोडून गेले. आनी जेजू पळोवन दुखी जालो. आनी जेजून आपल्या शिसांक म्हटले, आपल्या शिसांक जे तेच्या वांगडा आसले ते आपल्या शिसांक म्हटले, तुमी म्हाका सोडून वयतल्यात? तुमी म्हाका सोडून वचूंक सोदतात? एक दुखेस उतर. तुमी म्हाका सोडून वयतल्यात. एक बरो जबाब तेचेर पेद्रूचो आसलो. खंय म्हणून वयतल्या, खंय म्हणून वयतल्या सोमया? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सारकें मोगाच्या बाबेन खंय वचोंक जाता आमकां? आमची वर्सां 60, 70, 80 खंय म्हणून वचोंक जाता? कितले ताकाय तुका मजा मारूंक जाता, कितले ताकाय तुका मौसा मारूंक जाता. एक दीस आमकां तेच्याच पांया लागीं वचोंक जाय. कित्याक तेची उतरां सासणीक जिविताची. रेव्हलेशन म्हणटा तो अल्फा आनी तो ओमेगा, तो सुरवात आनी तो शेवट. सोमे जेजू आमची सुरवात आनी आमची शेवट. आनी तिचे बगर आमकां कोणाची सुरवात ना आनी आमकां कोणाचो शेवट ना. स्तोत्र 119 स्तोत्र 103 आमकां सांगता. 119 स्तोत्र 119 स्तोत्र 103 वर्स आमकां सांगता. 119 वर्स 103. तोंडांतल्या गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीन तुज्या उतराची गोडसाण. तोंडाच्या गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीची तुज्या उतराची गोडसाण. हालेलुया. आमच्या तोंडाच्या अदीक गोडसाणी परस, सगळ्या गोडसाणी परस अदीक देवाची गोडसाण. हालेलुया. हालेलुया.
अदीक देवाची गोडसाण. त्या देवा भाशेन गोडसाण ना, त्या देवा भाशेन गोडसाण ना. त्याची गोडसाण खेरीज भाशेन वेगळी, खेरीज भाशेन वेगळी. जो कोण त्याची लागीं येता तेका सजमता. देखून देव म्हणटा येयात आनी पळयात. आयज कितलीं जाणां आमी पयस आसा, आमी फक्त येता, देवा लागीं आसा पूण पळयना तो कसो आसा तो. आमी पळोवंक जाय, ती टेस्ट घेवंक जाय. ज्या वेळार तूं तेची टेस्ट घेतली त्या वेळार तुका सजमतलें. हालेलुया, हालेलुया. जॉन चॅप्टर 4 आमकां मेवता एक सामारिकान उस्तुरी. आनी ती सामारिकान उस्तुरी लागीं जेजू कितें उलयता. फकत त्या सामारिकेन लागीं फकत 5 उतरां जेजू उलयलो, फकत 5 उतरां. आनी त्या उस्तुरेची जिवीत बदललें. फकत 5 उतरां. एक पावट सिकार नांवाच्या गांवांत जेजू भितर सरता आनी थंय एक सामारिकान उस्तुरी तिका पळयता. आनी ती सामारिके उस्तुरेक पयल्या उपरांत जेजू तिका म्हणटा, उस्तुरे म्हाका तान लागल्या, थोडें उदक दी पळयात. कितें म्हणटा जेजू? जेजून तिका म्हटलें, म्हाका इल्लें पियोंक दी. सामारिकान उस्तुरेन ताका म्हटलें, तुजो देव हांव सामारिकार, कशें म्हणून तुका उदक पियोंक जाता? प्रेज द लॉर्ड. आनी कशें म्हणून तुका उदक मागोंक जाता म्हजे लागीं? जेजून तिका प्रतिपादन केलो. दुसरें उतर म्हटलें. पयलें उतर म्हटलें, जेजून म्हटलें म्हाका इल्लें पियोंक दी. दुसरें उतर जेजून कितें म्हटलें? देवाचें देणें तुका गोमलें आनी म्हाका पियोंक दी अशें तूं म्हणटाय. तो कोण तो तुका जाण आसलो जाल्यार तूं तेचे लागीं मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसतो. जेजूचो दुसरो जबाब ह्यो जावन आसलो. पयलो जबाब म्हाका पियोंक दी. दुसरो जबाब जावन आसलो, तूं जेचे कोणा लागीं हें उतर सांगताय तेचे लागीं जर तूं जर मागताय तर तो तुका एक खेरीज भाशेन उदक दितलो आसलो. हालेलुया. खेरीज भाशेन उदक दितलो आसलो. त्या उस्तुरेन ताका म्हटलें, सायबा उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय तर खोल आसा आनी तुजे लागीं जिवें उदक खंयचें? त्या उस्तुरेन ताका म्हटलें, पळय उदक पयस आसा, खोल आसा आनी त्या उदकान कांयच ना आसा. तें उदक काडूंक तुका मेवना आनी तें उदक काडूंक तुका मेवना जाल्यार तूं खंयसान उदीक तें मेवतलें? तुका खंयथान उदीक मेवतलें? तिसरो जेजू जबाब दिता ताका, हें उदक पियाता ताका परतून तान लागतली. हें उदक पियाता ताका परतून तान लागतली. पूण जो कोण हांव पियोंक दीन तें उदक पियाता ताका परतून तान लागची ना. हालेलुया, हालेलुया. जेजूचो तिसरो जबाब आसलो ह्यो. उस्तुरेन ताका म्हटलें, अशें जाल्यार उदक तें म्हाकाय दी, म्हाकाय पियों न्ही तें उदक. त्या वेळार चवथो जेजूचो जबाब, वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. उस्तुरेन म्हटलें, म्हाका घोव ना. त्या वेळार जेजूचो लास्ट हो जबाब, तुका घोव ना तें तूं सारकें सांगलें. कित्याक तुका 5 दादले आसले आनी तुज्या सांगाताक आसाय तोय तुजो घोव न्हू. हें तुवें सारकें सांगलें. उस्तुरेन ताका म्हटलें, सायबा तूं प्रवादी म्हूण आतां म्हाका कळ्ळें. ज्या वेळार तूं जेजू आंगडा जेजूक टेस्ट करनाय, जेजू तुज्या भितर जिवितान सरना. ज्या ताकाय तूं जेजूक इनवायट करनाय, जेजूक तूं आपयनाय, त्या ताकाय जेजू तुज्या भितर सरना. आनी ज्या वेळार जेजू तुज्या भितर सरता त्या वेळार दर एक तुजी असत काय देव भायर काडटा. हालेलुया.
ह्या सामारितेन वस्तोरे भाशेन जेजू फकत 5 उतरां उलयलो आनी 5 उतरांनी तेचें जिवीत बदललें. ती वचोन आनीक हेरांक सांगल्यात थंय एक बरो प्रवादी आसा आनी तो प्रवादी हांवें जें कितें वायट आसली तें सगळें म्हाका सांगलें, तुमी येवन पळयात. आनी अशा भाशेन जायती सामारिकान ते जेजूच्या लागीं येयली. त्या वस्तोरेन जायते सामारिकारान ते जेजूच्या लागीं हाडली आनी एक ती प्रवादी जाली. आयज जेजूवर तुका म्हाका आपयता देवाचें उत्तर हेरांक सांगो. ते सामारिकन वस्तोरे भाशेन तूं ये आनी पळय, तूं ये आनी पळय देव कितलो बरो तो. ते वस्तोरेन फकत सांगले तुमी वचात आनी पळयात कित्याक तुका सगळें जाणा. तूं तेची टेस्ट घे, तुमी तेची टेस्ट घे. ज्या वेळार तेची टेस्ट घेतले त्या वेळार तुमकां समजतलें तो कितलो बरो तो. आनी असो करून अख्खो सामारिकान सिकार गांव तेच्या लागीं एकठांय जालो आनी ते वस्तोरेन बऱ्यांतले बरें देणे केले, देणे जोडले. ते म्हटल्यार तेणी टेस्ट घेतली, तेणी स्वता चाखले आनी हेरांक चाखूंक दिले. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज जेजू तुका आनी म्हाका चाखूंक आपयता. देखून जेजू म्हणटा चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ आनी गोड तो. ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बाकी. हालेलुया, ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बाकी. जर्मिया चॅप्टर 17 वर्स 7 आमकां सांगता सर्वेस्पराचेर जो कोण पातयेवन रावता तो केन्ना लज्जीत जायना. हालेलुया. स्तोत्र 84:12 आमकां सांगता तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस बाकी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस बाकी. आमचो विश्वास आमी सर्वेस्पराचेर दवरूंक जाय. वेळार आमचे दोळे बंद करुया, वेळार आमचे दोळे बंद करुया, आमची मान खाला घालुया आनी जेजूक सांगुया जेजू ह्या वेळार हांव तुका चाखता, हांव तुका चाखून पळोवंक सोदता. जेजू ह्या वेळार चाखूंक पळोवंक सोदता. ह्या वेळार तुजी गोडसाण म्हाज्या काळजांत रावूं. ह्या वेळार तुजी गोडसाण म्हाज्या शिरेंत येवं. ह्या वेळार तुजी गोडसाण म्हाज्या रगतांत येवं. ह्या वेळार तुजो संपूर्ण मोग म्हजे गोडसाण, तुजी संपूर्ण मोग म्हज्या काळजांत येवं. ह्याच वेळार भोव पवित्र आत्मा येवं. जितलीं जाणां म्हजी भयण भावां ह्या वेळार ह्यो मेसेज आयकतात भोव पवित्र आत्मा येवं आनी भोव पवित्र आत्म्यान हे स्वाद बरोवंक. आनी ह्याच वेळार जर एकले प्रॉब्लम्स तेंच्या जिवितांतले भायर सरोंक आनी ह्याच वेळार टेस्ट करूंक, ह्याच वेळार टेस्ट करून पळोवंक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या वेळार मागता. सोमे जेजू ह्या वेळार मागता दोर एकले पासो. सोमे जेजू ह्या वेळार मागता, ह्या वेळार मागता दोर एकले पासो. सोमे जेजू दोर एकल्याचे पिडे पासो. सोमे जेजू ओ सोमे जेजू तेंची पिडा, सोमे जेजू तेंची पिडा ह्या वेळार हांव तुज्या हातीन भेटयता. सोमे जेजू दोर एकल्याची पिडा काडून उडय. सोमे जेजू ओ आनी तेंची असत काय काडून उडय. सोमे जेजू ह्या वेळार तेंकां भोव पवित्र आत्मा येवंक. सोमे ह्याच वेळार जितलीं जाणां म्हजी भयणी भावां आयकता तेंचे भोव पवित्र आत्मा येवंक. सोमे जेजू भोव पवित्र आत्मा येवंक. शिबार राबार 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 राबार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळीं जाणां जिपेचे मागणें करात ह्या वेळार व्हडल्यान देवाक वाखाणया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या वेळार एडविन नांवाचो चेड्याक, एडविन नांवाच्या पुताक ह्या वेळार देव हात लायता. खेरीज भाशेन एडविन ह्या वेळार जेजू तुका हात लायता. खेरीज भाशेन एकाचो ह्या वेळार अल्सरचो कोणाक प्रॉब्लम्स आसा ह्या वेळार जेजू ह्या वेळार अल्सरचो प्रॉब्लम्स पयस करता. ह्याच वेळार जेजू सामर्थ्यशाली आत्मो थंय देंवता. ह्याच वेळार ह्या सगळ्या मागण्यांचे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता म्हणून तो आयक. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया.